सध्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी गोंयांत आयले ते पैसे करपाक फाटली 5 वर्सां तांकां केन्नाय गोंय दिसलें ना। लोकलेखा समितीच्या अहवाला वेल्यान बोवाळ जालो तरी कोणाक गोंयांत येवचेंशें दिसलें ना। आतां मात ते गोंयांत आयल्यात अशें म्हणत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तांचेर सनसनाटी टिका केल्या। ते नक्की कितें करपाक गोंयांत आयल्यात तें तांणी जाहीर करचें अशें आव्हानूय मुख्यमंत्र्यान तांकां दिलें। येता त्या मंगळारा तांची मंत्री जयंती नटराजन गोंयांत येवपाची आसा। Let them come, I welcome. In fact, my question to them is why didn't they act for so many long years? They are supposed to act on this. If there is an illegality, they have to take action. Why are they not taking it? Or are they taking it selectively? They are responsible for all mess in Goa. Why didn't they take it when Digamanga Kamath was there? When illegality was alleged? When I came out with complete PAC report? Did Central not know about it? It came on the national media. Where were they sleeping or making money out of it? Even today I suspect they are trying to make money out of it. But you said environment ministry is a corrupt See, unless they make their exercise transparent and put it on website and make it clear if they found some illegality, their exercise is for making money. This is my direct allegation. Even this current exercise which is absolutely, unless they make it open. If there is an illegality, stop it. What is the meaning of inspecting and then keeping quiet? Inspecting and keeping quiet means asking for kickbacks. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी। सरकारान वेंचणुकेच्या वेळार ऑफर लेटर दिवन उपरांत हुमकाळ्यांत दवरिल्ल्या भुरग्यांक आझाद मैदानार धरण्याक बसल्यार बेरेस्तारा 4 दीस जाले। आतां मेरेन एकूण 5 भुरगे इस्पितळांत पावल्यात जाल्यार 2 जाण आड पडपाचे वाटेर आसात। मागणी मान्य जाय मेरेन मरसर थंयचे हालचे ना अशें भुरगे म्हणटात। काँग्रेसीचे कांय ल्हान फुडारी सोडले जाल्यार तांकां तेंको दिवपी आमदारय गायब जाल्यात। म्हणजे टोटल 5 जाणांक आमी एडमीट केल्ले आसा आनी तशी आतां परिस्थिती आमचे 2 जाणांची अजून बिकट आसा परिस्थिती। भुरगे आतां कितले जाण वतले म्हणून तें हिशोब ना आनी ते आतां इतले जाण वतात अजून पर्यंत कांय गव्हर्मेंटाचें कांयच एक्शन ना, कांय बाबा रिएक्शन ना। सरकारांतलो कोण तुमकां येवन मेळपाक बी प्रयत्न केला नाल्यार कोण तरी वयलो असो वयल्या आयिल्लो फाटीं तो विष्णू वाघ आयिल्लो पण तेन्ना ताणें सांगलें की आपल्या बाबा तुमचें खबर आहा एनिमल हजबंड्रीचें तुमचें आपल्या खबर आहा कशें कितें आसा तें सगळें सारकें आसा। पण दुसरे दिसा ताणें म्हाका यू टर्न मारलो की ते बाबा एक दिसानूच मायन्साचें कितें एक दिसानूच जालां अशें कितें ताणें सांगिल्लें तें। इवन काँग्रेसचे येता थोडे येता थोडे आज ह्या फावटी ना फाटी भरल्यान आयिल्ले पण बाकीचे ते काँग्रेस यूथ बी आसा ते आमकां फुल्ली सपोर्ट करता। विजय सरदेसाय आयिल्लो काल आयिल्लो आनी तेणें एश्युरन्स दिला की आपूण तुमकां घेतला आनी थंय वता म्हणून हेज्या कडेन आमच्या सीएमा कडेन वता म्हणून सांगलें पण आमकां तशें थोड्यांक घेवन ते वचून ताका मेळिल्लो नाका। आमी बसल्या हांगा बसल्या ते आमकां आमचें अशें जाय की बाबा तेणें येवन आमकां हांगा मेळचें स्वताच्या तोंडान सगळ्यांक सांगलें बाबा तुमचें अशें क्लियर हें क्लियर आसा तें क्लियर आसा आनी हे तुमकां हांकां घेतलो आनी हें तुमचें खरेंच रॉंग आसा कांय दिवन आपले चान्स मेळना तुमगेलें कितें हें करपाक तुमकां सगळें भायर उडयता तेन्नाच आमकां बरोवन दिवचें। फाटलें काँग्रेस सरकार आशिल्लो तेन्ना आमकां घेतलें तेंच्यांनी आनी तेंचे हितून कितें चूक जालें जाल्यार हांव म्हणटा ह्या सरकाराक तेंचें चूक जालें जाल्यार तेंचेर एक्शन घेया। ह्या भुरग्यांक अशें पोटार मारनाका हेज्या फुडें आनी खंय दुसरो स्टेपूच ना नाल्यार एक स्टेप आसा तो लास्ट म्हणटा तो सुसायड करपाचो आनी जसो महाराष्ट्रान ते शेतकरी करताले हांव सरकारा कडेन मागता ही परिस्थिती आमच्या ह्या युथा कडेन पावय नाका म्हणून। मडगांवच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ल्या गणपती मुर्ती कार्यशाळेक मडगांव वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। 7 दीस चलपी ह्या कार्यशाळेचें उक्तावण सांखळेचो आमदार डॉ प्रमोद सावंतान केलें। दिसभर पुस्तकां आनी अभ्यासा फाटल्यान आसपी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्यो कला शिकोवपा खातीर ही कार्यशाळा घडोवन हाडल्या अशें दामू नायकान सांगलें। रवींद्र भवनाच्या आणि या सरकाराच्या उपक्रमांतलो हो भाग रवींद्र भवनाच्या माचयेर परतून एकदा भुरग्यांक आमच्या फाटल्यान व्हरतना ह्यो सगळ्यो कला ताणें शिकचे पण बरोबर ताणें आपले स्कूल आपली आयटी आनी जें कितें आसा ताजे मुखार वतना अभ्यासाकडे विसर न पडटा दोगांची सांगड घालून ह्यो सगळे शिक्षण तांकां मेळचें म्हणून रवींद्र भवनाचो ह्या वर्साचो पूर्ण कार्यक्रम दिला आनी त्या कार्यक्रमाचो भाग हो आयडल मेकिंग वर्कशॉप। थोडे दीस पयलीं एक नवीनच निवडून येयल्लो आमदार विधानसभेत खंय तरी आरडटालो ओगीच कोणायक व्हरून भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष म्हणून बसयता आपल्याक जाय तें करता। म्हाका खरेंच विसरान दिसता हो मडगांवकारांक आनी फातोड्डेकारांक प्रश्न पडटा काय कितें।
त्यांची आताची कार्यावळ जर पळयली हांवें, आतांच त्यांच्यानी घुमट आरती कार्यशाळा घेतली, भुरग्यांक आयडल मेकिंग कार्यशाळा दवरल्या. फुडल्या नोव्हेंबर पर्यंतचो कार्यक्रम दर म्हयन्याक एक कार्यक्रम, इनोव्हेटिव्ह कार्यक्रम प्लॅन केल्लो आसा. आमचो दामू नायक हो जर खरो कलाकार आसा हें सांगपाक म्हाजी गरज ना, तुमी मडगांवकार आनी फातोड्डेकार म्हाका सगळें वळखतात. गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान बेळगांवची भाजी हाडून गोंयांत विकप बंद करचें अशी मागणी आदलो मंत्री बाबू आसगांवकारान केल्या. गोंयकारांची भाजी विकपाक सरकारान सबसिडी दिवची अशेंय बाबू मागता. भाजी विकपा खातीर मडगांव वाठारांत घाल्ले हॉर्टिकल्चराचे बेकायदेशीर गाडे पालिकेन काडचे अशेंय बाबून मागलां. आज हांव अध्यक्ष म्हणून ह्या एसोसिएशना भितर जेन्ना हांव भितर सरलो आमचें काम करपाक, तेन्ना पळोवपाक गेल्यार गोंयची भाजी म्हणटा ती गव्हर्मेंट घेयच ना. कर्नाटकची भाजी येता आनी ती भाजी अख्खो जी सबसिडी अनुदान हा ह्या कर्नाटकाच्या शेतकारांक मेळटा. कमीत कमी 1,40,00,000 ही सबसिडी अनुदान हे वेंडर्स आनी कर्नाटकाचे लोक खावपाक लागले. भायली भाजी हाडून कर्नाटकाच्या शेतकारांक मुखार हाडपाक हेजे मुखार आमी दिवचे ना. हेजे बद्दल व्हडलें आंदोलन आमी मुखार व्हरतले. जे गाडे तेंच्यांनी दिल्ले आसात रस्त्याक, ते गाडे तेंच्यांनी काडचे, ते जे लायसनां दिल्या ती रिवॉक करची आनी जशी तेंच्यांनी एक्शनां घेतलेली पयली गाडे काडपाक म्युन्सिपाल्टीन तेजेर एक्शन घेवची, नाल्यार आमी ओगी रावचे. दुसरें, जो सेल चल्ला, मार्केट टीन आसात, ज्या मार्केटांनी धंदो वेवस्थीत चल्लेलो आसा आनी लोक जाणात खंय मार्केटान कितें आसा तें, पण आपल्या फायद्या खातीर ही म्युन्सिपाल्टी जी आसा ही काही ठिकाणी व्हडले व्हडले सेल घालपाक दितात आनी त्या सेल भितर नाका जाल्लो माल हाडटात आनी आमच्या वेपारांक थंय एक तरेचो डावन करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा. घेऊ एक वेवसायीक विसव.